काल एकूच ते विजय सरदेसाय काल कोर्टात गेले कोण कोर्टान सरकारी पळय प्रत्येक अधिकार हा खंय वचपाक माझे आनी मुख्यमंत्रीचे पूर्णपणे चर्चा जाली। हांवें पयर बी सांगला तुमकां की मुख्यमंत्री कडेन ह्या दिसांनीच हांव बसपाचो आहा। आमी बसून आमी ऑलरेडी डॉक्टरांचो विशय आमी हातीन घेतले। पळय बेश्टो स्टाफ तसो घेवन उपयोग ना। आमी कांय स्पेशालिटीज तुमी पळयल्या, काय डॉक्टर निशीत आयिल्ले, डॉक्टर अमित मैदेवा, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां गोंयची जनते खातीर मार्गार लावंक जाय। हांव तें बी परत म्हणटा तुमकां, आमच्या गोंयांत सगळे गोष्टी आमी एका टायमार ते करूं शकता। हांव आतां गेले 16 वर्सां पयलीं जे चालू केल्ले तीच 108 आयज पर्यंत चलता। आयज आमी कार्डियक चालू केले मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना, आयज तीच आमी फुडें व्हेल्या। आमी जे कितें आमी फुडें व्हरूंक शकता व्हरपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न। कोर्टान गेले काय ना आमी उत्तर दितले। आमकां बी जाय की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे चालू केल्ले जाय। ऑलरेडी डिपार्टमेंटान प्रपोजल केल्ले आसा। मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी म्हाका सांगला की आमी बसून घेवन जे कितें आमकां करपाक जाय योग्य तरेन फुडें पूण खंय तरी चर्चा आमी करूंक जाय। आमी हांव बी नाशिल्लो, तुमकां तेंच सांगता, मदीं म्हाजी सर्जरी जाल्ली, हांव नासलो। आतां सीएमा कडेन बसून ह्या विकान नाल्यार फुडल्या विकान बसून एक वर 2 वर आमी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करून कितें कितें करूंक जाय आरोग्य क्षेत्रांत खंय कितें आहा तें मागीर तुमकां आमी ब्रीफ करूं शकता। ह्यो गोष्टी आमी ह्या टायमलायना भितर आमी करूं शकता। कोर्टान गेले म्हणून त्यांचे म्हणणे की जीएमसीन बरी फॅसिलिटीज आहा पण प्रत्येक फावटी थंयसरलो रेफर करता म्हणटा। अरे ते रेफर करपाक कोणा कडेन स्टॅटिस्टिक्स आहा? म्हाजेच कडेन आसतले न्ही। कांय गोष्टी रेफर करचे पडटा, कांय गोष्टी कारण स्पेशली सुपर स्पेशलिटीचे कसली गोष्ट असल्यार आमी वेळ काडूं शकना, आमकां जीएमसीनूच धाडचे पडटा। सुपर स्पेशलिटी तुका हॉस्पिटल कितले तूं करतलो गोंयांत, पण त्याच बरोबर बेसीक लायफ सेव्हिंग फेसिलिटीज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा ते अपग्रेड करपाची गरज आहा। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी जे कितें आश्वासनां दिल्ली आसा ते करपाची गरज आहा। ते आमी एक एक करून आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चलप। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे सरकाराची प्रायोरिटी आहा। सरकार म्हणजे हांव न्हू, सरकाराची प्रायोरिटी आसा, ते आमी करतले। वेळ लागला पण तुमी बी चिंतूंक जाय की सगळ्या गोष्टी एका झटक्यान कशे करतले। आमी आतां गोवा मेडिकल कशें चल्लें तें आमकां खबर आहा। त्याच बरोबर ह्यो सगळ्या गोष्टी एक एक करून फुडें गोंयची जनतेक योग्य तरेचे बेनिफीट आनी हेल्थ केअर आनी फेसिलिटीज प्रजेच्या दारार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्याच दिशेन आमी वयता। तुमीच स्वता पळयात तें की परिवर्तन कसो जाला। हांव बी जितकें इन्स्पेक्शन करता म्हाका दिसना आनी कोणी पयलीं केलां ते तरेचें इन्स्पेक्शन। आमी कंटिन्यू हांव स्वता वचून म्हाका सर्जरी जाली, हांव स्वता म्हाजे जीएमसीन वचून त्याच उटीन हांव घेतना, हांव प्रायवेट हॉस्पिटलान खंय वचना। पण सांगपाचो मुद्दो इतलोच की जेन्ना आमचे कडेन आयज प्राउडली हांव सांगूं शकता की म्हाजे वडील जेन्ना ट्रिटमेंट घेतात ते बी गोवा मेडिकल कॉलेजान वचूनच ट्रिटमेंट घेता न्ही, तेंचें जीवन वाचयलें गोवा मेडिकल कॉलेजान। त्या दर्जाची फेसिलिटी ते मागता की सावथ गोवान आसूंक जाय। मुख्यमंत्री कडेन चर्चा ऑलरेडी केल्या, करपाचो विशय ना, पण आमी दोगूय बसून आमी जॉयंटली आमी डिसिजन आमी घेतले कशें कितें आमकां करपाक जाय आनी 2 फेजीन आमी तें करपाक आमी प्रयत्नशील आसा। कोर्टान कोण वयता आमी कोणाक थारू शकना, पण एक लक्षात घे की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आमी जे कितें करूंक सोदता लोकां खातीर तें आनी कोणा कडेन जमपाचें ना। आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे एकूच हे आसा, जेन्ना आमी विकसीत भारताचेर आमी उलयता की सगळे स्किम्स आनी हेल्थ केअर पासून सगळ्या गोष्टी सामान्य जनते पर्यंत पावंक जाय, ते सगळे करपाक सरकाराची प्रायोरिटी आसूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हांव जेन्ना बसता हे सगळे विशय आमी मार्गार आमी लायता।